सायबीण मायन आपणाक उंच दवरली की खाली दवरली. आमी म्हणटल्या खाली कित्याक ती कितें म्हणूंक लागली, हांव चाकोर, हांव कोणूच न्हय, तुज्या उतरां परवणय म्हजे सगळ्यांक जावं, हे भाशेन तुजो मनोभव आसलेलो. हो आमी सगळ्यांनी पत्करूंक जाय. हो तर आमी पत्करिना जायत जाल्यार आमी गोरवान बगतले. आमी कोणूच न्हय, पूण देवान आमकां देणी दिल्ली आसा. त्या देणाक लागून आमकां हुशारकाय येता. आमी चिंतांक की आमी व्हडलीच म्हणून, पूण आमी दुसऱ्यांक पळयत तर ती आमचे परस कितली बरी आहा भारी आसात. पूण मागीर आमच्या मदें दुसरे प्रॉब्लमां स्टार्ट जातात. हे भाशेन देंवचार आमचे सगळे वावुरता. पूण जी कोण खालती जाता देंवचाराक कांयच करूंक जायना. कित्याक तो आपलेपणान जियेता पळय तांकां सोदता, आनी जी आपलेपणान जियेता तांकां तो एक कोड दिता, भितर कितें तरी करून घालता, आनी मागीर तो तातूंतल्यान आमचे मदें आपलो वावर फुडें व्हरता. आमी नकळोच आमी 100 पाटी म्हणटले हांव करचो ना, करची ना, पूण तें आमी तेंच कोत्ता. कित्याक लागून भितरल्यान आमकां ती घडोवन हाडलेलें आसा. तें भितरलें आमचें जिवीत ताच्या ताब्यांत करूंक जाय. आमी कुमसार कोत्ता न्हय, भायले सांगता हें केलां तें केलें, कित्याक लागून केलां कोणूच सांगिना आमकां. कित्याक लागून कोत्ताय तें तूं अशें तर तूं सांगशी जाल्यार तूं खोलायेन जियेता म्हणून आमकां कळटा. हें हाका लागून कोत्ता हांव, ही सोय जालेली आसा म्हाका, ती म्हाका मोडूंक जाय. आतां की तूं खोलायेन जियेताय आनी तेन्नाच तुका समजतलें की म्हज्यान कांयच करूंक जायना, देवाच्यानूच जाता. नाजाल्यार हे तोंड मेला पळय तें निर्फळ, लोकांक समजना तें कित्याक लागून हो देव मेलो खुर्सार, ताणें आमचे पातक आपणाचेर घेतले. कशें जालें तें? जेन्ना आमी दुसऱ्या बरोबर आसता ती देवा सवय आसा की आपल्या सवय आसा. जी कोण देवा सवय आसा तें तांकां रोखडेंच कळटलें, आनी आमकां सगळ्या जाणांक कळटा तें. ही बरी म्हणच्या, ही वायट म्हणच्या. कोणीय जावं आमी, वायट जावं बरी जावं, पूण आमची रोखडीच पारखिता तें. तर असल्या मदें आसलें की ना आमी कितें कोत्ता, तांचे बरोबर रावंक नाका आमकां, तांकां पयलींच की ना आमी धांवता. पूण तांचे पासत आमी आमचें जिवीत सारूंक जाय. हे भाशेन जेजून केलें. ताका लागून जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान रावतले तेन्ना आमी ते भाशेन करूंक लागतले. जशे भाशेन चार्ल्स बोरोमियान केलें, तो सगळ्यां बरोबर रावतालो आनी जेजूक तो आजेर करतालो. कित्याक तो आपले पासत आपले मोहिमे पासत न्हय, जेजूचे मोहिमे पासत तो सगळो वावर करतालो. येदे व्हडल्या दर्ज्याचो जावन एकदम खाली ताणें आपलें जिवीत सारलें. तेच भाशेन भाग्यवान फ्रांसीस वेळार ताका व्हडलो दर्जो आसलेलो, पूण थंयसर एक हॉस्पिटल आसलेलें, लाजरस हॉस्पिटल म्हणून. थंयसर तो त्या कोडकारां बरोबर जे कोण एकदम जखमी जाल्ले आसले आनी पिडेत आसलेले तांचे बरोबर तांचो परामर्श करतालो. आनी तो थंयसर न्हिदतालो, जमनीर न्हिदतालो. ते घडीक बाजेर न्हिदता आसलेले, पूण तो जमनीर न्हिदतालो. जेवण सादें. हें फकत देवा सवय आसतूच जाल्यार आमच्यान करूंक जाता, नाजाल्यार आमच्यान करूंक जावचें ना. तर म्हज्या भयणीन भावांनो, आमी कोण? आमी देवाची भुरगीं. तर देवा सारकीं आमी जावंक जाय, आनी देवा सारकीं जावंक जाय जाल्यार आमी खालतेपण पत्करूंक जाय. तर तें करीत जाल्यार आमकां आयज जेजून सांगलां तें देव आमकां वयर काडटलो. नाजाल्यार जी कोण आपणाक वयर करता तें देव तांकां खाला उडयतलो. म्हणजे देव उडयना, आमीच त्या व्हडपणाक लागून घोवणान मागीर आमी सकयल पडटले. घोवन हे भाशेन आमच्या मनांत सगळें घडटा. तर म्हज्या भयणीन भावांनो, आमी हें सगळें पळयलां, आयकलां. आतां तुमकां कितें म्हणून करूंक जाय? तुमी प्रत्येक जाणां कितें तरी पत्करात. नाजाल्यार हांगसर आयलीं, आयकलें, गेलें, कांयच जायना. एक तरी विशय तुमी तुमच्या मनांत घेवंक जाय. हांव तुमकां कितले फावटी सांगता, रातची 5 मिनट, सकाळची 5 मिनट जेजूच्या एकवटान सारात. सुस्कार भायर सोडटना सगळें भितर हात घातलें भायर काडात. जेजू जेजू म्हणून ताचेर दवरात. तोच आमच्या पासत मेलेलो आसा. बरें आनी वायट ताचेर सगळें दवरलें, बरें तें अदीक बरें करून वायट आहा तें काडून ताच्या जाग्यार ताचें बरेंपण भरून काडटलो.
आमकांच फायदो जाता. ताच्या बरेपणान बरोवन आयली की ना हे भाशेन चार्ल्स बोरोमियो सांगता ते प्रमाणे आनी दुसरे सात बॉक्सान ताका एकवटान आमी रावतल्यान न्हिदोंक गेली की आमी न्हिदलेली आसतना भितरल्यान आमचे अंतस्करण ताका जागृत जावन तो आमकां भितरल्यान सारको थाऱ्यार हाडटलो. कित्याक तो देव नाजाल्यार कसलो फायदो तर आमी ताका सोतमान येना जाल्यार ताचे लागीं सगळें घडटा आनी तो सगळ्यांच बरें करता. ह्या विस्वासान बरवाशान आमी रातची न्हिदोंक वचूंक जाय. सकाळीं उठली आमी एक नवी रचना जी कोण क्रिस्तांव सवय आसा ती एक नवी रचना. आमी तर आमचेच सवय आसत जाल्यार आमी नवी रचना जावचें ना. आमी ताचे सवय आसत जाल्यार आमी नवी रचना जाता. सकाळीं उठली म्हणटच तेच भाशेन कोंत घेयात आनी तितलेय फाटी जेजूच्या एकवटान रावात. ताची वाट आमची वाट जावंक जाय. ताचें सोत आमचे मनाक उजवाड येतली. ताचें जिवीत आमचें जिवीत जावंक लागतलें. हे भाशेन आमी जिवच्याक थोडो वेळ आमचे हात अशे उमटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्काराक तो आमचे कुडींत मनांत वतम्यान पांयाची बोट आसा तिजूतान तकले मेरेन भरोन येता. सगळे आमचे सवय आसा तितलेय जेजू सवय आसा. ते जेजू सवय आमी सुस्कार भायर सुट्टना दवरया आनी आमी पळयतले हांव कितलो फायदो आमकां तातूंतल्यान मेळटलो. आमी शांत जावंक लागतले. उचांबोळाय आमची सगळी तो काडून उडयतलो आनी आमकां ताचे आसण्यांत शांती मेळटली. आनंदांत आमी जियेतले हांव आनी दादोसकायेन आमचें जिवीत सारतलें. जेजू ही कृपा हे देणें ही पद्दत तुवें आमकां शिकयल्या हें सगळें तुकाच आमी ओपून दिता आनी तुकाच भेटयता. तूं आमकां अदीक आनी अदीक तुजे सारको कर.